देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आमचो मीठ मेर नासतना मोग करता. देवाचो मोग आमच्यांनी मेजूंक जायना. आनी हेच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू सांगता. जेजू आपल्या पाटलावदारांक एक दाखोल दिता. जे पोरी एक गवळी चुकून गेल्ले शेरयेक परतून हाडटना संतोशभरीत जाता, तेच पोरी देवाक आमी सारके वाटेर चलतना संतोश पावता. जुदेवा मोदें गवळी हें चित्रण खूब म्हत्वाचें आसलें. सर्वेस्पर देवाक इस्रायल पोरजा गवळी म्हणून ते लेखताले. तूं आनी हांव देवाच्या ह्या हिंडांतलीं. भारत तसल्या देशांत आमी एक ल्हान हिंड. आमची क्रिस्ती समुदाय खूब ल्हान. तरी आसतना देव आमचो मोग करता आनी आमची जतन घेता. ह्याच बोरवाशान आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवया. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर खुशाल राव, बोरवाशान राव.